नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बली पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर राज्यांत 70.81% जाल्लें मतदान. सोमारा सकाळी 8 वरांच्यान मतमेजणीक जाल्या सुरवात. 50 मतदारसंघातले 226 उमेदवारांचे नशीब थारतले आयज. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या निकालाचो काउंटडावन जालो सुरू. 50 मतदारसंघातले 226 उमेदवारांचे नशीब सध्या आसा सीलबंद. लोकांनी कोणाक दिलो कौल, कोण आयलो कितल्या मतांनी फास्ट थारतले सोमारा. उतोर्डा वाठारांतल्या जॅमिंग शेकाक लागलो उजो कसो लागलो ते कळपाक ना मार्ग. सुमार 40 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याची मेळ्ळ्या म्हायती. सुदैवान घडणुकेत कोणाकूच जावंक ना दुखापत. पुलिसाच्या बेसात चोरांनी दिवचल वाठारांत लुटली बायलेक. माधवी नायकाच्या हातात चोरांनी मंगळसूत्राच्या जाग्यार फातराची पुडी दिवन काडलो पळ. पुलीस करतात तपास. अंदू वर्सा तिसऱ्यो शिणाण्यो कालवां तशेंच हेर नुस्तें मेळप कमी जाल्ल्यान बेतूल वाठारांतल्या नुस्तेकारांनी उक्तायला हुस्को. सरकारान दर 3 ते 4 वर्सांनी साळ न्हंयतलो काडचो गाळ. नुस्तेकारांची मागणी. आनी मुळगांवां शिरोडवाडी वाठारांत बिबट्याच्या हल्ल्यात एकलो जखमी. स्कुटरी वेल्यान घरा वतना अचकीत बिबटो धांवत आयिल्ल्यान स्कुटरीक बसलो धपको. बिबट्यांचो लोकवस्तीत वाडला वावर, सांगता आदलो सरपंच. आतां पळयात खबरो विस्तारान. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचो काउंटडावन सुरू जाला. ह्या वेंचणुके खातीर राज्यांत 70.81% मतदान जाल्लें. 50 मतदारसंघातले 226 उमेदवारांचें नशीब शेनवारा मतपेटीत सीलबंद जालां. सोमारा मतमेजणी जावन लोकांनी कोणाक कितल्या मतांनी कौल दिला हे मुखार येतले. पळयात. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचो काउंटडावन सुरू जाला. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर राज्यात 70.81% मतदान जालें. 50 मतदारसंघातले 226 उमेदवारांचे नशीब शेनवारा मतपेटीत सीलबंद जाला. राज्यभरातल्या 1284 मतदान केंद्रांनी शेनवारा नेटान मतदान जाले. सगळ्यात चड मतदारांची संख्या लाटंबारसे मतदारसंघात 88.29% जाल्यार नावेली मतदारसंघात सगळ्यात उणे 55.29% मतदान जाले. सोमारा सकाळी 8 वरांचेर 15 वेगवेगळ्या केंद्रांनी मतांची मेजणी सुरू जातली. मतपत्रिका वरवीं मतदान सुरू आशिल्ल्यान निकालात कांय प्रमाणात कळाव जावपाची शक्यताय आसा. ही वेंचणूक येवपी विधानसभे खातीर सेमीफायनल मानतात. देखून सध्याचे आनी आदले आमदार आनी मंत्र्यांची लेगीत काल बरीच धांवपळ पळोवपाक मेळ्ळी. 2022 विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेसीत रावन लोकांचो कौल घेवन 8 फुटीर आमदारांनी काँग्रेसीचो हात सोडून कमळात बशिल्ले. त्या उपरांत राज्यात बरोच बोवाळ पळोवपाक मेळिल्लो. भाजपात वांटेकार जावपी काँग्रेसमॅनां मदीं दिगंबर कामत, मायकल लोबो, डिलायला लोबो, राजेश फळदेसाय, केदार नायक, संकल्प आमोणकार, आलेक्स सिक्वेरा आनी रुडॉल्फ फेर्नांडीस हांचो आस्पाव आशिल्लो. त्या उपरांत 2025 ह्या म्हयन्यांतले शेनवारा जाल्ले जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत पक्षां मदीं बरीच धांवपळ पळोवपाक मेळ्ळी. जे आमदार फुटून गेल्ले तांची ही फायनल परीक्षाच आशिल्ली. आता ह्या फुटीर आमदारांचे नशीब फुटके काय तांकां लोक भोवमतांनी जैतिवंत करतले हाचो निकाल आता फाल्यां म्हळ्यार सोमाराच कळटलो. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत धांवपळ आनी काटेकी टक्कर सगळ्याच पक्षांनी एकामेकाक नेटान दिल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. पूण ह्या 8 फुटीर आमदारांच्या मतदारसंघांनी लोकांनी कौल खरेंच दिला काय ना हाचेरूय आता सगळ्यांचीच नदर तिगून आसा. दिगंबर कामतीन दवल्ले, नावेली आनी गिरदोळ वाठारांत बरोच नेटान प्रचार केलो. दवल्ले 65.78%, नावेली 55.29% आनी गिरदोळे 70.75% मतदान जाले. आमदार मायकल लोबो आनी डिलायला लोबो हांच्या दोगांच्याय मतदारसंघांनी कळंगूट 67.88%, शिवोले 69.12% सुमार पळोवपाक मेळ्ळे. राजेश फळदेसायाच्या खोल्ले 68.43% मतदान पळोवपाक मेळ्ळे. आमदार केदार नायक हांच्या रेस मार्कोस मतदारसंघात 64.74% मतदान जाले. जाल्यार आमदार रुडॉल्फ फेर्नांडीसाच्या सांताक्रूज वाठारांत 64.98% जाल्यार चिमला 67.78% मतदान जाल्ले पळोवपाक मेळ्ळे. या मतदारसंघांनी हेर विरोधी पक्ष आनी अपक्ष उमेदवारांनी लेगीत नेटान प्रचार केल्लोय पळोवपाक मेळ्ळो.
मजगती मुख्यमंत्र्यान फाटल्या फावटी ह्या वेंचणुकेक कोण फेल जाता ताचो परिणाम विधानसभा वेंचणुकेचेर जातलो अशेंय सांगिल्ले. आतां कोणे कितली लोकांची मनां जिखून कितली मतां मेळयल्यात आनी लोकांनी कौल कोणाक दिला हें आतां सोमारा मतमोजणी उपरांतच कळटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. उतोर्डा वाठारांत जॅमिंग गोट शेकाक उजो लागपाची घडणूक घडली. आयतारा सकाळीं 8 वरांचेर हो उजो लागिल्ल्याचें कळटा. उजो कसो लागलो ताचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. उजो पावलपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 30 ते 40 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. सुदैवान ह्या घडणुकेक जिवीतहानी जावना. शेनवारात दिवचल बंदरवाडो वाठारांत एक विचित्र घडणूक उक्ताडार आयली. माधवी नायक ही आपल्या इश्टिणीगेर वतना पुलिसांच्या बेसात आशिल्ल्या चोरांनी तिका लुटली. माधवीक चोरांनी हातांतल्या हातान लुटून तिचें मंगळसूत्र फारावन तिच्या हातान फातर घाल्ले कागदाची पुडी दिवन तिच्या दोळ्याक पानां पुसून चोरांनी फुज्यो काडल्यो. पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. पळयात. आमच्या बिचोले तालुक्यान काल एक अशें इन्सिडंट घडलो की एके बायलेचें मंगळसूत्र गेलें 6 लाखाचें. त्याच पयलीं अश्यो 4 गोश्टी आमच्या बिचोले तालुक्यान घडलेल्यो आहा. आपूण पुलीस म्हणून सांगून वस्ती गायब करपाची ह्यो आतां वाडत आहा. तेन्ना हेचेर पुलिसांनी दखल घेवन बेगींतल्या बेगीन तांकां अरेस्ट करचें. आणि काय पाठी मये म्हाका दिसता असोच एक प्रकार मया माळा येयल्ली अशें खोटें सांगून कितें आपूण हांगासलो थंयसरलो म्हणून अशें बेश्टे फोटोन कितें करता ते तेंचे कडेन जादू आहा कितें तेंच कळना न्हू. होच प्रसंग आसा. तेन्ना लोकांनी सगळ्यांनी सशक्त रावंक जाय. अशें असल्या मनशांक बळी पडोंक जायना. आणि पोलिसे कडेन कितें मागणी आहा? पुलिसाची मागणी बेगींतल्या बेगीन असल्या मनशांक धरूंक जाय. नाल्यार परत आनीक वाडटली. आणि भायर भोंवपाक सुद्धा भायर भोंवपाक सुद्दां भंय. दिवचलच्या 12 नगर वाठारात रावपी माधवी नायक ही बायल शारांतल्या बंदरवाड्याचेर रावपी आपले एके इश्टिणी कडेन वताली. दिवचलच्या बाजाराक लागून आशिल्ल्या दूध सोसायटी कडेन पावतकीच थंय कॉर्नराचेर उबो आशिल्ल्या एक मनीस माधवी नायक हिका आपोवपाक लागलो. हो मनीस आपणाक नेमको कित्याक आपयता हे विचारपाक माधवी नायक ही त्या मनशा कडेन गेली. ज्या मनशान माधवी नायक हिका आपयल्ली त्या मनशान हेल्मेट घातिल्ले. माधवी नायक ही त्या मनशा कडेन पावता म्हणसर थंय आनीक एक तरणाटो हजर जालो. ज्या तरणाट्यान तोंडाक स्कार्फ बांदिल्लो. माधवी नायक हिने त्या मनशाक विचारले तेन्ना आपूण पुलीस आसा आनी सद्या बाजारात कांय चोर भोंवतात जे चोर बायलांच्या आंगावयल्यो भांगराच्यो वस्ती फारायतात. तेन्ना सद्या भांगराच्यो वस्ती आंगाचेर घालून भोंवप सामकें धोक्याचें आसा अशें सांगून त्या मनशान माधवी नायक हिका गळ्यांतलें मंगळसूत्र काडपाक लायलें. माधवी नायक हिणें मंगळसूत्र काडल्या उपरांत त्या मनशान तें मंगळसूत्र एका कागदाचे पुडयेंत बांदून ती पुडी माधवी नायक हिका दिली आनी आतां तूं सुशेगाद वच अशें सांगलें. उपरांत माधवी ती पुडी घेवन घरा आयली. घरा येवन पळयत जाल्यार ते पुडयेन मंगळसूत्र न्हय जाल्यार चक्क गुणे आशिल्ले. ते पळयतकीच आपणाक फटयला हे माधवी नायक हिच्या लक्षांत आयलें आनी तिचेर कपालाचेर हात मारपाची पाळी आयली. हे विशीं दिवचल पुलिशेक कळटकीच पुलिशेन घडणूक थळाचेर येवन CCTV फुटेज घेतिल्ली आसा. जे CCTV फुटेजीत जे 2 जाण मनीस आशिल्ले ते 2गूय जाण दुचाकी वयल्यान पळयिल्ल्याचें दिसून आयलां. हे विशीं दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात. कांय म्हयन्या पयलीं म्हळ्यार
फाटले 9 म्हयन्या पयलीं दिवचल शारांत असोच एक प्रकार घडिल्लो. दिवचलच्या ग्रावंडा कडेन एका कॉर्नराचेर आशिल्ल्या दुकानदाराक अशीच कारणां सांगून ह्या बोगस पोलिसांनी त्याच्या आंगावयली भांगराची सरपळी घेवन फुज्ज्यो काडिल्ल्यो. हाचे वयल्यान दिवचलच्या शारांत बोगस पुलीस भोंवतात आसूं येता असो एक अदमास आसा. पुलिशेन ते दिकेन तपास करून ह्या बोगस पुलिसांक धरचे आनी लोकां मदीं निर्माण जाल्लो भंय पयस करचो अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सध्या सगळ्यांक उमळशीक लागल्या ती म्हळ्यार जिल्हा पंचायत वेंचणुकेच्या निकालाची. हो निकाल आयज जाहीर जावपाचो आसा. उत्तर गोंयांत सध्या स्थिती कितें आसा, मतमेजणी खंय मेरेन पावल्या हे विशीं म्हायती दिवपा खातीर आमचे बरोबर जोडिल्ले आसा आमचे रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर. वर्षा, तुका आयकुपाक येता? वर्षा, हां समिधा, आयकपाक येता. सध्या आमी आसात ती म्हटल्यार तालुका जो आसा तो तिसवाडी तालुक्यान आमी आसा आनी हांगासर वेगवेगळे जे आसा ते 5 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा आनी सध्या सांताक्रूज जो आसा ताचे हांगासर काउंटिंग चालू आशिल्ले आनी तर उत्तर गोंयांतली स्थिती आमी जाणून घेतलीच आसा. तर दक्षिण गोंयांतल्या मतमेजणी विशीं नियाळ दिवपा खातीर आमचे बरोबर जोडला आमचो रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकर्णेकर. गौरांग, शेनवारा दिवचल बंदरवाडा वाठारांत एक विचित्र घडणूक उक्ताडार आयली. माधवी नायक ही आपल्या इश्टिणीगेर वतना पुलिसांच्या बेसात आशिल्ल्या चोरांनी तिका लुटली. माधवीक चोरांनी हातांतल्या हातान लुटून तिचें मंगळसूत्र फारावन तिच्या हातांत फातर घाल्ले कागदाची पुडी दिवन तिच्या दोळ्यांक पानां पुसून चोरांनी फुज्यो काडल्यो. पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. पळयात. आमच्या बिचोले तालुक्यान काल एक अशें इन्सिडंट घडलो की एके बायलेचें मंगळसूत्र गेलें स लाखाचें. ह्याच पयलीं अश्यो 4 गोश्टी आमच्या बिचोले तालुक्यान घडलेल्यो आहा. आपूण पुलीस म्हणून सांगून वस्ती गायब करपाची ह्यो आतां वाडत आहा. तेन्ना हेचेर पुलिसांनी दखल घेवन बेगींतल्या बेगीन तांकां अरेस्ट करचें. आणि काय फाटी मये म्हाका दिसता असोच एक प्रकार मया माळा येयल्ली अशें खोटें सांगून कितें आपूण हांगासलो थंयसरलो म्हणून अशें बेश्टे फोटोन कितें करता ते तेंचे कडेन जादू कितें तेंच कळना न्हू. होच प्रसंग आसा. तेन्ना लोकांनी सगळ्यांनी सशक्त रावंक जाय. अशें असल्या मनशांक बळी पडोंक जायना. आणि पोलिसे कडेन कितें मागणी आहा? पुलिसाची मागणी बेगींतल्या बेगीन असल्या मनशांक धरूंक जाय. नाल्यार परत आनीक वाडटली. आणि भायर भोंवपाक कांय तांत्रीक कारणाक लागून आमी आतां मुखार वतात. वर्षा परतून आयला उत्तर गोंयची सध्या अपडेट घेवन. समिधा, सध्या आमी आसात ती म्हटल्यार तिसवाडी तालुक्यान आमी आसा आनी हातून जो आसा तो सध्या 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी आतां आसात आनी सध्या 8 ते आतां 10 जाली. जर आमी पळयली जाल्यार सांताक्रूज जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती चालू आशिल्ली आनी जर आमी पळयलें जाल्यार भितून 15 बूथ आसात. सो 15 बुथांची आमचे कडेन सध्या जे काउंटिंग जी आसा ती अपडेट आमचे कडेन आयिल्ली आसा. जर आमी फूल काउंटिंग जर पळयली जाल्यार फूल हांची म्हणजे RGP, आप, काँग्रेस आनी BJP जर आमी पळयली जाल्यार सध्या सांताक्रूज जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तातून सध्या लीड जी करता ती म्हटल्यार काँग्रेस आसा. तातून जर त्यांची आमी फूल म्हणजे फूल हांची जर काउंटिंग पळयली जाल्यार तांचो जो आंकडो जो आसा तो म्हटल्यार 2715 असो फूल आंकडो आसा. म्हणजे 15 बुथांची जर आमी काँग्रेसीची समज जर आमी आंकडेवारी पळयली जाल्यार आमकां कळून येता की सध्या 27
115 असो त्यांचो आंकडो आसा टोटल आमी पळयली जाल्यार आनी बीजेपी जर आमी पळयली जाल्यार बीजेपीचो फूल जो आंकडो आसा 15 बुथांचो जर आमी आंकडो म्हणजे मेजलो जाल्यार तांचो जर पळयलो जाल्यार 2081 असो आंकडो बीजेपीचो दाखयता त्याच बरोबर आपाचो जर पळयलो जाल्यार आप सारकी लो आसा अशें आमकां दिश्टी पडटा कारण म्हटल्यार आपाचो जो आंकडो आमी पळयलो जाल्यार 154 असो आंकडो आपाचो आमकां पळोवपाक मेळटा आनी त्याच प्रमाणे जर आमी पळयलो जाल्यार आमकां आरजीपीचो जो आंकडो आसा तो आरजीपीचो आंकडो 1553 असो आंकडो आमकां पळोवपाक मेळटा हाचे भितून टोटल जर आमी चारू हांची म्हणजे पार्टेज ज्यो आसा तांची जर आमी सगळ्यांची पळयली जाल्यार सगळ्यात पयलो जो आसा तो काँग्रेस सांताक्रूज हांगासर लीड करता ताचे उपरांत बीजेपी आनी ताचे उपरांत खंय तरी आमकां आरजीपी जी आसा ती पळोवपाक मेळटा आनी आप तर आमकां खंयसरूच पळोवपाक मेळना म्हणजे सगळ्यात जर लोवस्ट म्हणजे आंकडो जर आमी पळयलो जाल्यार आप जी आसा तांचो आंकडो पळोवपाक मेळटा आनी सांताक्रूज हांगासर म्हणजे जे म्हणजे अलायन्स जावपाचे आशिल्ले आनी खंय तरी आरजीपीचो जो कॅन्डिडेट आशिल्लो तो खंय तरी तांकां घालपाक दिना हाचे वयल्यान सांताक्रुजा वयल्यान खंय तरी तांचे जे म्हणजे अलायन्स आशिल्ले ते तुटताले अशें आमकां आयकुपाक येताले जाल्यार सध्या जर आमी पळयली जाल्यार आमी फूल जर म्हणजे हे आंकडेवारी जर पळयली जाल्यार सगळ्यात पयलीं तुमकां सांगता हे जे सांताक्रुजान 15 बूथ आसा आनी 15 बुथांचो हांव तुमकां आतां म्हणजे तांचो जो डेटा आसा तो तुमच्या मुखार दवरता सगळ्यात पयलीं जर आमी पळयले जाल्यार बूथ नंबर 5 जो आसा तो आपाचो आंकडो जर पळयलो जाल्यार 11 आमकां दिश्टी पडटा आरजीपी 96 काँग्रेस 241 जाल्यार बीजेपी जी आसा ती 83 असो आंकडो पळोवपाक मेळटा बूथ नंबर 7 जर आमी पळयलो जाल्यार आप 9 आरजीपी तर ही आसा आतां मेरेनची उत्तर गोंयची अपडेट निमणे कोणाची सत्ता जातली आनी कोणाक हार खावची पडटली हे दनपार मेरेन स्पश्ट जातले तेन्ना आतां आमी वळया फुडल्या खबरां कडेन अंदू वर्सा तिसऱ्यो शिणाण्यो कालवां तशेंच हेर तरेचें नुस्तें मेळप कमी जाल्ल्यान बेतूल वाठारांतल्या नुस्तेकारांनी हुस्को उक्तायला हवामान तशेंच भरती आनी सुकतेत जावपी बदल खर जाल्लो दर्या हाका लागून नुस्त्याच्या ब्रिडींग सायकलीचेर परिणाम जाला अशें नुस्तेकार सांगतात सरकारान दर 3 ते 4 वर्सांनी साळ न्हंयतलो गाळ काडून दिवचो म्हणून नुस्तेकार वासुदेव हांणी मागणी केल्या अंदू वर्सा तिसऱ्यो शिणाण्यो कालवा तशेंच हेर तरेचें नुस्तें मेळप कमी जाल्ल्यान बेतूल वाठारांतलो नुस्तेकार वासुदेव केरकार हाणें हुस्को उक्तायला नुस्तें मेळप कमी जाल्ल्यान ताचो परिणाम दक्षिण गोंय दर्यादेगेवेल्या पारंपारीक नुस्तेकारांचेर जाला अशें तो सांगता ह्यान पयलीं व्हडा प्रमाणांत नुस्तें मेळटालें मात हवामान तशेंच भरती आनी सुकतेत जावपी बदल आनी खर जाल्लो दर्यो हाका लागून नुस्त्याच्या ब्रिडींग सायकलीचेर परिणाम जाला अशें तो सांगता मजगतीं साळ न्हंयतलो गाळ काडप म्हत्वाचो आसा गाळ काडलो जाल्यार तिसऱ्यो मेळपाक शकता तशेंच तारले पेडवे आनी हेर नुस्तें न्हंयत येता देखून सरकारान दर 3 ते 4 वर्सांनी न्हंयतलो गाळ काडून दिवचो म्हणून नुस्तेकार वासुदेव हाणें मागला नुस्तें मेळप कमी जाल्ल्यान नुस्त्याचे दर वाडल्यात ताचो परिणाम नुस्तेकारां सयत गिरायकाचेर जाला ह्या उणावाचेर वैज्ञानीक अभ्यास करचो नुस्तेमारी पद्दतीचेर खर नियंत्रण दवरचें दर्यांतल्या जैव विविधतायेची राखण करपा खातीर टिकाऊ नुस्तेमारी उपाय चालीक लावचे अशी मागणी नुस्तेकार वासुदेव केरकार हांणी केल्या 70 वर्सां जाल्यात जाल्यार हांगा पळयार पयलीं जी पळय तिसरी जॉब म्हणजे शिणाणे कालवां मेळटाली तशी आतां मेळनात हेचें कारण प्रत्येक वर्सा जो हुंवार येता पूर येता पावस पडोन ते सगळे पुरोन वयता आनी उदीक मेळना रिवरांत त्या खातीर तिसरे कालवां ही उत्पन्न जावंक शकना त्या खातीर ते 3 वर्सां पळोवन ड्रेजिंग करपा जाय दिवस साल ते तोंडा वचून ते खारेबांद पर्यंत ड्रेजिंग करपा जाय जाल्यार जे आमी गरीब लोक आसात तिसऱ्याचेर अवलंबून जॉबाचेर आसात जावं कालवांचेर आसात तेमकां कितें मेळपाक शकता आनी तेमचें उत्पन्न जावपाक शकता ह्या खातीर गोवोरमेंटान 3 वर्सांत पूण एकदां दिवस साल ही ड्रेजिंग करपा जाय नदी एकदां केल्ले मदें तर उत्तर गोंयांतली मतमेजणी विशींची स्थिती आमी जाणून घेतलीच आसा तर दक्षिण गोंयांतल्या मतमेजणी विशीं नियाळ दिवपा खातीर आमचे बरोबर जोडला आमचो रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळखणेकार गौरांग आमकां थंयची स्थिती आमकां सांगशी दक्षिण गोंयांत सकाळी 8:00 मतदान कावंटींग सुरू जालें आनी हांगा 2 सेंटरांचेर कावंटींग चालू आसा एक नॉर्थ सायड आनी एक सावथ सायड सायडान मुळगांवां शिरोडवाडी वाठारांत बिबट्यान केल्ल्या हल्ल्यांत निवृत्त बँक अधिकारी जखमी जालो
ही घडणूक शेनवारा राती मुखेल रस्त्याचेर घडली. जखमी बँक अधिकाऱ्याचें नाव दिगंबर नायक अशें आसा. वाठारांतल्या मुखेल रस्त्या वयल्यान वयताना अचकीत बिबटो धांवत आयिल्ल्यान दिगंबर नायक हांच्या स्कुटरीक बिबट्याचो धपको बसलो. दिगंबर नायक ह्या स्कुटरी वयल्यान दिवचल जावन आपल्या घरा येतालो. मुळगांवच्या शिरोडवाडी वाठारांत पावतकीच अचकीत एक बिबटो धांवत येवन स्कुटरीक आपाडलो. हाका लागून दिगंबर नायक रस्त्याचेर पडून ताच्या हाताक आनी पांयाक दुखापत जाली. स्कुटरीन येतालो हे अचानक एकदम फुड्यान गावलो, तेजेर धक्को भरलो आनी तो उजवी सायडीन धांवलो आनी हांव सकयल पडलो. पण केन्नाची गजाली? राती 8:30 सुमार. तूं दिवचलच्यान घरा येताले? त्या वेळान हांव येतालो घरा कडेन. कितें लागला तुमकां? हात फ्रॅक्चर आसा आनी धोपराक लागला आनी हांगा लागला. मजगतीं मुळगांव वाठारांत बिबट्याचो वावर वाडला. दीस रात चालू आशिल्ल्या मायनी वेवसायाक लागून बिबटे लोकवस्तीत घुसपाचे प्रकार वाडल्यात, अशें मुळगांवचे आदले सरपंच वसंत गाठ सांगता. काल 8:30 जवळ जवळ 8:30 सुमार आमचो मित्र दिगंबर नायक हो बिचोलीच्यान येताना बिबटो म्हणजे लेपर्ड जो आहा तो सडनली कांय तांत्रीक कारणाक लागून गौरांग जो आसा तो डिस्कनेक्ट जालो, तर परतून गौरांग दक्षिण गोंयची अपडेट घेवन आयिल्लो आसा. गौरांग, हय, दक्षिण गोंयाक सकाळी 8:00 कावंटींग चालू जालें 2 सेंटरां भितर मातानी साल्ढाणा कॉम्प्लेक्साक. ही आसा ती सालसेतींतली सिटां. त्याच बरोबर केप्यां कावंटींग चालू आसा 2 सिटां खातीर, शेल्डे आनीक बारशें. धारबांदोडा सावड्डे आनीक धारबांदोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर कावंटींग चालू आसा आनी सांग्यार रिवोणा कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर कावंटींग चालू आसा. सद्या जी अपडेट मेळटा ती राया कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळ्या पयलीं घेतिल्ली. तर राया कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर गोवा फॉरवर्डाची कॅन्डिडेट आसा ती 1200 मतां सुमार लिडींग आसा. हो फर्स्ट रावंड जाल्लो आसा. त्याच बरोबर दवर्ले मतदारसंघा भितर काँग्रेसीचो उमेदवार जो आसा हो फ्लोरेन्सियो फेर्नांडीस हो 200 मतांनी लिडींग आसा. त्याच बरोबर शेल्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर बीजेपीचो कॅन्डिडेटाक भरपूर मतां पडिल्ली सिद्धार्थ गांव देसाय, तो जवळ जवळ 2008 मतांनी लीड आसा. रिवोणा कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर जर पळोवपाक गेले जाल्यार 2 पंचायतीचे सध्या कावंटींग जाल्ले आसा. थंय गोवा फॉरवर्ड 40 मतां सुमार मुखार आसा. ही सद्याक सावथ गोवाची अपडेट आसा. देव बरें करूं गौरांग. तर ही आशिल्ली दक्षिण गोंयची आतां मेरेनची स्थिती. तर आतां आमी वळया फुडल्या खबरां कडेन. दुर्मीळ नाण्यांचो संग्रह करपी दिवचलचो गोविंद साखळकर हांणी आतां विक्रमवीरांचे वळेरेंत नांव जोडलां. तांची दुर्मीळ नाणी जमा करपाची आवड आशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सांत नोंद जाल्या. पळयात. शिरोडवाडी मुळगांव आनी तो जेन्ना भायर सरलो पळय तेन्ना त्याच टायमार हो दिगंबर बिचोलच्यान येतालो आनी ती जी तेणी उडकी मारली हेणी ती तेका स्कुटरीर तो आपाडलो आनी तो इंजर्ड जाल्लो आसा. हात तेजो फ्रॅक्चर जावन धोपरांक बी माल लागलेलो आसा. आतां ही गोश्ट दुसरी काय तिसरी फावट जी मायन आमची जी चलता मुळगांवान गांवकर रोडा थंयसून हे आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता 500 मिटर भायर म्हणजे मेन रोडार. आतां हे जे बिबटे आसा हे पयलीं आमकां मायनीर वयले सायडीक दिसताले आनी सहज ते केन्ना गांवान लोक वस्तीन केन्ना येनासले. पण आयज जर पळयत जाल्यार हे बिबटे ह्या लोक वस्तीन शिरलेले आसात आनी लोक अशे भयभीत जाल्ले आसा की रातचे आतां भुरग्यांक सुद्दां भायर सोडपाक डिफिकल्ट जाल्ले आसा. हांव सगळ्या लोकां कडेन मागतां की ह्या बिबट्या पासून सावध रावात. जर हे सरकारान हेचेर बंदोबस्त करूंक ना जाल्यार इन फ्युचर हे आमच्या लोकां खातीर हानिकारक आसा. खरें म्हणजे हे बिबटे गांवांत येवपाचें कारण हेज्या पयलीं केन्ना येनासले. जेन्ना मायन ही आतां सुरू जाल्या आनी मायन जी सुरू जाल्या हे नायटीचें काम थंय चालू आसता आनी त्या कामाच्या आवाजान जे बिबटे आसा ते सकयल गांवान लोक वस्तीन शिरतात. हेचेर सरकारान कितें तरी निर्णय घेवपाक जाय. आमी सांगून थकले आनी हेन्स फॉरवर्ड जर अशें जायत जाल्यार तेंचे आमी बिबट्यांचे हें करूं शकना. कित्याक ते खंय तरी भक्षा खातीर म्हणजे आपल्या पोटा खातीर कितें तरी सावध मेळटलें म्हणून ते भोंवत आसतात. आनी जेन्ना मायन जेन्ना थंय चालू आसता तेन्ना त्या आवाजाक भियोन आनी ती जनावरां सगळीं सकयल देंवतात आनी त्या खातीरूच हे बिबटे तेंच्या आपल्या भक्षा खातीर ते तांकां टार्गेट करच्या खातीर गांवांत वचतात आनी गांवांत हेन्स फॉरवर्ड
जर तांकां जर कांय मेळना जाल्यार इन फ्युचर म्हणटा तशें आमच्या गांवच्या लोकांच्या भुरग्यांक किंवा लोकांक हो एकदम भंय आसा. तेन्ना सगळ्यांनी सावध जावचें. सरकारान हेजेर जाता तितल्या बेगीन उपाय काडचो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. फाटल्या 5 वर्षात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्या अंतर्गत 117 रोजगार कार्डां वगळायली. जाल्यार याच काळात 2892 नवी रोजगार कार्डां वाटप केल्यात, अशी माहिती केंद्रीय ग्रामीण उदरगत राज्यमंत्री कमलेश पासवान हांणी लेखी प्रस्नांतल्यान दिल्या. पळयात पुराय बातमी. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक रोजगार दिवपाच्या हेतान केंद्र सरकारान गोंयासत देशभरांत मनरेगा येवजण चालीक लायला. ह्या योजनेचो एक भाग म्हूण देशांतल्या लोकांक दर वर्सा 100 दीस रोजगाराची हमी मेळटा. तातूंत रस्ते बांदप, उदक संवर्धन ह्या सारक्या कार्यावळींचो आस्पाव आसा. गोंयासयत देशांतल्या कोटी नागरिकांनी ह्या योजनेचो लाव घेतिल्लो आसा, अशी माहिती केंद्रीय ग्रामीण उदरगत राज्य मंत्री कमलेश पासवान हांणी लेखी जापेंतल्यान दिल्या. अंदूच्या वर्सा मनरेगा येवजणे अंतर्गत 12 कामगारांक वगळिले आनी 1002 नव्या कामगारांक रोजगार मेळ्ळा. आतां मेरेन ह्या येवजणे विशीं कोणेच कागाळ करूंक ना, अशें केंद्रीय मंत्री पासवान हांणी सांगलां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. साखळे हरवळीतल्या सिद्धिविनायक कॉम्प्लेक्सचे उदक आणि लायटीचे कनेक्शन साखळे नगरपालिकेच्या आदेशावयल्यान तोडून उडयले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फाटल्या 1 वर्स सावन ह्या इमारतीचे घाणेरे उदक रस्त्यार व्हांवताले. ह्या उदकाक लागून पुराय वाठारांत हळशिकावणो वास पसरिल्लो. देखून थळाव्यांनी नगरपालिके कडेन कागाळ दाखल केली. उपरांत नगरपालिकेन इमारतीच्या संबंधितांक नोटिश्यो धाडिल्ल्यो. तरी लेगीत कांयच कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान नगरपालिकेन लायट आनी उदकाची जोडणी तोडपाचो आदेश दिलो. जो सिवेजचो विशय आसा म्हणजे सांडपाणी रस्ते ओपन खुल्या जागेन सोडटा, हेजेर सांखळी म्युन्सिपालिटीन कितें तरी एक्शन घेतलें अशें म्हणून कानार येयला. कितें जालां एक्चुअली? बरोबर आसा तुमचें. गेली 1 वर्स नगराध्यक्ष म्हणून हांव चेअर घेतना सदांच सर्वप्रथम पयल्याच मिटिंगेन म्हाका ऑनरेबल CM सर जे आमचे MLA आसा तेंच्यांनी सांगलेलें साखळीच्या स्वच्छतेची जबाबदारी ही पूर्ण तुमच्या कावन्सिलाची आसा. तेज्या खातीर जें सहकार्य जाय आनी तें तुमकां पूर्णपणे मेळटलें आनी तें तुमी पूर्णत्वाक व्हरपाचें. आनी कसलेंय डिसिजन घेतना स्वता आपल्या MLAचे म्हणजे आमचे ऑनरेबल CM सराचे कसलो दबाव आसना, कसलेंच इंटरफियरन्स आसना. हें फ्री हँड तेंच्यांनी आमकां दिल्लें. त्याच धर्तरेचेर स्वच्छ साखळी, सुंदर साखळी हेजें तेंचें अपील जाता पळय प्रत्येक पंचायती किंवा कावन्सिलाक, त्या प्रमाणे आमी फॉलोअप केलें. एक बिल्डींग आसा साखळीची सिद्धिविनायक अपार्टमेंट. गेली 1 वर्स सातत्यान आमचे कावन्सिलर जावं माडकर आसात त्यांचे स्वताचेच अशें शॉप आसात, ते सुद्दां हितून आमकां म्हणजे पूर्ण पाठिंबा दिवन की बिल्डिंगेचे जे सांडपाणी आसा पळय सिवरेज संडासाचें ते अक्षरशः शेतान सोडलेलें. आमकां हें लेटर गेलें आनी हेल्थ ऑफिसर आमचे जे अतुल पीर डॉक्टर्स आसा, HO आसात तेंच्या कडेन गेले. सातत्यान गेली 1 वर्सां तांकां मेसेजीस वता, तांकां नोटिसीस वता, पण टच की मस्ट ना. हाजें मेन कारण म्हटल्यार बिल्डिंगी रजिस्टर ना, तांचे सोसायटीज ना. सगळ्या बिल्डिंगेचे जे ओनर्स आसा पळय तेंच्यांनी बिल्डिंगी भाड्याक दिल्या, फ्लॅट्स 25 आनी कोणाचे कंट्रोल ना. सो इतले सिवरेज शेतान सोडप म्हणजे तुमकां खबर आसा हेपेटायटीस A, B, मलेरिया, कॉलेरा ज्यो डिसिजीज जायत आसा पळय ताचे तर थंयसर थैमान मच्छरांचे. आनी आमी पेशन्स काडले आनी शेवटी एक डिसिजन घेतलें की तांचे इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर कनेक्शन हें डिस्कनेक्ट करचें. तेजे खातीर आमचे थळावे हेल्थ ऑफिसर आसा अतुल सरांनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतल्या आनी एट नो कॉस्ट दे आर गोईंग टू कॉम्प्रोमायज. आतां जो पर्यंत त्यांची सिवरेज टँक जी आसा ती रिस्टोर जायना, परत खोदून परत त्यांची लोबरां भरून सरळ जायना तो पर्यंत तांकां कनेक्शन मेळचें ना लायटीचे किंवा उदकाचे. गेली 4 दीस त्यांची बिल्डींग हितून आसा, अंधारान आसा. आमकां वायट दिसता हें करतना सुद्दां, कारण शेवटी ही म्युन्सिपालिटी आसा ही लोकां खातीर आसा. पण लक्षात दवरूंक जाय ह्या एका आमच्या स्टेपा वयल्यान लोकांनी एक मेसेज घेवपाचो की फाल्यां सकाळी हो जर कॉलेरा किंवा डेंग्यू किंवा कसली फिवर सपोज धाकट्या भुरग्याक कोणाक जर जाल्यार कोणाचें तरी आयुश्य वचूं शकता. आनी संडासा सारकी पायपां जर अशी ओपन चडपाक लागली जाल्यार इट इज अ व्हेरी
डेंजरस टू द ह्युमन बींग. सो आता हेज्यान फुडें सुद्दां आमचे सदांच कावन्सील मिटिंगान हो प्रश्न येता की जेंच्यांनी गटारां ओपन सोडल्या किंवा जेंच्यांनी संडासाची पायपां लिकेज जाता तांचें कितें करचें, सातत्यान आमच्या कावन्सिलान हो प्रश्न येतालो आनी आमी डिसिजन घेतला की ह्या फुडें कोणाचीच गय जावची ना. आमी 20 दीस इन प्रायर सगळ्यांक आतां हेज्या फुडें ज्यो ओपन सिवरेजीस आसा तांकां नोटिसीस वयतल्यो आनी मागीर मात्र आमी खंयच कॉम्प्रोमायज करनासतना डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी आनी तांचे डिस्कनेक्ट करतले. सो हांव प्लीज सगळ्या बिल्डरां कडेन मागता ऑक्युपन्सी घेतल्या बरोबर तांच्यांनी तांच्यो सोसायटी रजिस्टर करच्यो, तांच्यो ना तांच्यांनी एकठांय येवन हो जो सिवरेज क्वेश्चन आसा तो सॉल्व करचो. कारण लक्षात दवरा, आपलेच घरातले फ्लॅट सुंदर दवरले, स्वच्छ दवरले म्हणून जायना, वाठारूय नितळ आसपाक जाय आनी ताच्या खातीर आमी जागृताय आसपाक जाय. एक स्टेप आपुणूच फुडें घेवपाक जाय. फक्त छत्रपती शिवाजी महाराज शेजारच्याच घरान जन्मान येतलो, आपुणू कोण तरी केन्ना जावपाक जाय, तेन्नाच हो वाठार सुंदर उरतलो. आनी हें सगळें करतना हांव खरेंच परत एकदां ऑनरेबल सीएम सराचें खूपच आभार मानता की आमकां ह्यो कांय गजाली करतना तांचे कसलोच दबाव नासता. लोकांचें जें बरें जातलें, सांखळी म्युन्सिपालिटी म्हणून जें काम बरें जातलें थंयसर तांच्यांनी आमकां फ्री हँड दिला. आता एक महत्वाची अपडेट मुखार आयल्या ती म्हळ्यार दवर्लेच्यान काँग्रेसीन बाजी मारिल्ली आसा. 461 सिटांनी दवर्लेन काँग्रेसीन बाजी मारिल्ली आसा. तर ह्या कॅन्डिडेटचें नांव आसा फ्लोरियानो फर्नांडीस. ताणें परतून एक फावट दवर्लेच्यान बाजी मारिल्ली आसा अशें आमकां कळटा. 461 मतांनी ताणें बाजी मारिल्ली आसा. तर 2025 झेडपी इलेक्शनाचो हो पयलो निकाल जाहीर जाल्लो आसा. फ्लोरियानो फर्नांडीस अशें कॅन्डिडेटाचें नांव जावन आसा. 461 मतांनी ताणें बाजी मारिल्ली आसा. हो काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट जावन आसा. काँग्रेसीन आपलो हो कावंट ओपन केल्लो आसा. तर सध्या दक्षिण गोंयांत दवर्लेन सध्या काँग्रेसीन बाजी मारिल्ली आसा. 461 सिटांनी काँग्रेसीन बाजी मारिल्ली आसा. फ्लोरियानो फर्नांडीस अशें ह्या कॅन्डिडेटाचें नांव जावन आसा. AM बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. श्री शांतादुर्गा फातर्पे कन्नीची वर्सुकी जात्रा 21 डिसेंबर ते 24 डिसेंबर 2025 मजगती जावपाची आसा. तेन्ना सगळ्या भक्तांनी आपल्या इश्ट परिवारा सयत जात्रेक उपस्थित रावन श्री शांतादुर्गा फातर्पे कन्नीचो आशीर्वाद घेवचो अशें आवाहन देवळाच्या समितीन केलां. जात्रे निमतान 4 दीस भरगच्च कार्यावळींचें आयोजन. दुसऱ्या दिसा सकाळी श्रींक महाअभिषेक घालून रातचे 10 शिबिकोत्सव जाल्या उपरांत दिंडीच्या गजरात श्री शांतादुर्गा फातर्पे कन्नी देवीक मयूर रथांत बसयतले. रातचो आरती प्रसाद जावन धम्माल कोंकणी नाटक आरे देवा तूं रे भावा सादर जातले.